पास्काचो चवथो आयतार जेराल प्रस्तावन आज सगळी पवित्र सभा पास्काच्या चवथ्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी हेची सर वाचपा आमकां जेजू बरो गवळी मुळो विशय नियाळूंक उलो दिता. आमी सबार गवळी न्हय, पूण आमी गवळ्यांक आनी शेळयांक पळयला. शेळी अस्कत आनी दुस्मान ग्रासूंक येतना ताका झुजूंक तांकना. आमी पळोवंक पुरो गवळी फुडें वेता आनी ताच्या फाटल्यान शेळयो वेतात. गवळी एका जबाबदारेच्या मुखेल्याचें प्रतिरूप. आपल्या जबाबदारेक भक्तीपण आनी हेरां विशयान खंत हुस्को तो दाखयता. पोरन्या सोल्ल्यान प्रवादी देव तांचो गवळी आनी तांचो खंत हुस्को करता म्हूण ते समजले. नव्या सोल्ल्यांत जेजू हांव बरो गवळी म्हणटना तो स्पश्ट करता. बरो गवळी शेळयांक वळखता. जेजू हर एक मनशाचे काळजाचे अत्रेक जाणा आनी तांकां वाटवून बऱ्या सुवातेर पायता. जेजू आमचो बरो गवळी जावन ताणें आपलो जीव आमचे पासून कुर्सार पेटयलो. तशें ताणें आपल्या स्वंत कुशीन केलें. आमकां तशें फावो आसलें म्हूण न्हय, बगर आमच्या मोगा पासून ताणें तें केलां. तर जेजूचे पाटलावदार जावन आमी संवसाराचे चडवणे पासून वावरूंक आसा. जर जेजून आमचे पासून बरो गवळी जावन इतलें सकट केल्यार आमी आमकांच विचारूंक आसा, आमी ताची शेळी जावन ताका विस्वासी आसां. तर ह्या संभ्रमांत जेजू बऱ्या गवळ्याच्या जतनेकाल जिनिसारूंक करपा मागया. पयलें वाचपाक प्रस्तावन. आयचें पयलें वाचप सुरविल्ल्या पवित्र सभेची परिस्थिती आमचे मुखार दवरता. भाग्यवंत पावल सुदैवांक सुवार्ता प्रगट करता, पूण ते सुवार्ता इन्कार करतात. जेंतील पावलान प्रगटली जेजूची सुवार्ता स्विकार करतात आनी कोण सुवार्ता स्विकार करतात ते सगळे संतोशान आनी पवित्र आत्म्यान भरतात म्हणलें तो स्पश्ट करता. तर हें उतर आतां आमी चिंतून आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यवान सुवांव स्पश्ट कर म्हणटा, कोण क्रिस्ता पासून जियेतात आनी ताच्या पासून कश्टतात तांकां सासणाचें जिवीत फावो जातलें. पूण आमी सर्गी सूख जोडूंक संवसारीक सोसूंक जाय म्हणलें कळयता. तर हें उतर आतां आमी चिंतून आयकुया. सुवार्थीक प्रस्तावन. भाग्यवान सुवांव आयच्या सुवार्थेंत जेजू बरो गवळी म्हणलें आमकां विवर्सिता. देवाच्या कुशेक खाल जावन जेजू संवसारांत आयलो आनी सर मनशांनी देवा थंय जियोंक जाय म्हणलो ताच्या मिसावांचो शेवट. तर जेजू बरो गवळी जावन आपल्या शेळयांचें कशें पोशण करता तें आतां आमी चिंतून आयकुया. भावार्थांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गेंच्या बापा, तुवें पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक पवित्र सभेचे गवळी जावन नेमलाय. तांणी सर्वांनी जेजू बऱ्या गवळ्याची देख आपल्या जिणेंत घेवंक शिकय. अशें हर एक हिंडाच्या तांच्या शेळयांक तांच्या परमळान वळखूंक आनी सर्गींच्या चोरवाक व्हरूंक तांकां व्हरूंक पावूंक तुजी मजत आनी घटाय तांकां लाभय म्हूण मागता हांव. दुसरें देशा पासून. मोगाळा बापा, आमच्या देशाच्या राजकारभाऱ्यांक नीज फुडाऱ्यांचे लक्षणांबर जेजू बऱ्या गवळ्या बरी आपल्या शेळया पासून आपलो जीव तांणी जोरोवंक आनी शेळयांच्या बऱ्यापणा पासून वावरूंक तांचे थंय उदार मोन आनी मोवाळ काळीज रस म्हूण मागता हांव. तिसरें पिडेस्त आनी प्रायस्तां पासून. दयाळा बापा, आमच्या घरांनी आनी गांवांनी अशा पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक तुज्या सावळेंत दवर. कस दूख मनशा जिवाचो वांटो म्हणलें समजून जेजू बऱ्या गवळ्याच्या जतनेकाल जिनिसारूंक तांकां तुज्या आदारान भर म्हूण मागता हांव. चवथें भुरग्यां आनी येवजणां पासून. विस्वासी बापा, आमच्या भुरग्यांक आनी येवजणांक तुका समर्पिता हांव. तांच्या जिणे पयणार तुजो सांगात लाभय. संवसाराच्या वायट चालींक सांपड नासतना जेजू बऱ्या गवळ्याच्या जतनेकाल जिवीत बऱ्या फुडाराच्या वाटेर चलूंक तांकां तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता हांव. पांचव्या येवक्रिस्ताक हाजर आसल्या सर्वां पासून. कनवळ्या बापा, ह्या येवक्रिस्ताच्या संभ्रमाक हाजर आसल्या आम्हा सर्वांक तुज्या आदारान आनी देण्यांनी भर. जेजू बऱ्या गवळ्याच्या देखी प्रमाणें आमचें जिवीत माया मोगाचें सूख संतोशाचें जावन रुपांतर कर म्हूण मागता हांव.